नमस्कारो विश्व कोंकणी वाहिनींतू आजी अनेक विशेष कार्यक्रमाक कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक सक्कड वीक्षकांक प्रितीन स्वागत करता। हांव जयश्री पै। आज आमगेल सोयरसाची एक विजनरी उप्पिनकुद्रो गांवचे ಗೊಂಬೆ आटाक एक जीवंत रूपांत हाडले श्रेष्ठ कलाविदु श्री भास्कर कोग्गा कामत। तांणी उप्पिनकुद्रूचे तांगेले घरण्याचे संच जनरेशनाचे संच पिळिगेचे बॉम्बे खेळाचे कला नवनिर्माण करून मुखार व्हरतसची मुखार व्हरचे रिप्रेझेंटेटिव्ह नावा प्रतिनिधित्व करतसची वंटाचे आणि तोंडाचे दोळ्याचे हालचालीन बॉम्ब्याचे जानवर पक्ष्यो आणि बॉम्ब्याचे योग आमी ते कठपुतलीचे जिमनॅस्टिक अशी उल्लेखनीय नवनिर्माण केलेली ख्याती हांकां आसा। आपणाल कल्पनेन आणि समर्पणा भावनेन आमगेल सांस्कृतिक दायज जिवंत दवरची खरोच कलाकारू श्री भास्कर कोग्गा कामत हांकां गौरवपूर्ण जावन विश्व कोंकणी वाहिनींतू येवकार दिव्या येया। भास्कर माम तुमकां नमस्कार। नमस्कार। आणि आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू आदरणीय स्वागत। हांगेल एक किरू परिचय दिवच्याक इष्ट पडटा। श्री भास्कर कोग्गा कामत हांणी उडपी डिस्ट्रिक्ट कुंदापूर तालुकचे उप्पिनकुद्रू म्हणल गांवांतू दिवंगत कोग्गा देवण्ण कामत आणि श्रीमती लक्ष्मी देवी कामत हांगेल सुपुत्र। हांगेल बायल श्रीमती गीतांजली कामत आणि धूव कुमारी प्रतीक्षा कामत। हांगेल BA शिकून जातरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप हांकां मेळ्ळा। 1995 अंतू म्हळ्यार 1995 अंतू हांणी बरयलेले स्टोरी ऑफ कोग्गा कामत मॅरिओनेट्स हांगेल सगळे कामत घराण्याचे ಗೊಂಬೆ खेळाचे काणी सांगता। आमगेल सगळे देशांत मात्र नाही विदेशांतूय लंडन रशिया फ्रांस जर्मनी जपान अशी विंगविंगड जाग्यारी देशांतू प्रदर्शन केलेली ख्याती हांकां आसा। 2015 पपेट अकॅडमी हांणी स्थापन केलेली आसा। हांकां मेळिल्ली प्रशस्ती आमी आयकुया। 2017 विश्व कोंकणी चुकून बस्ती वामन शणै प्रशस्ती स्पंदना प्रशस्ती TMA पै प्रशस्ती यावे 2017 केरेमने शंभू हेगडे राष्ट्रीय नृत्योत्सव 2019 करावळी रत्न अवॉर्ड विश्वेश्वर तीर्थ अवॉर्ड 2022 कलकुरा कल्चरल कलासिरी अवॉर्ड 2023 तशीची इंटरनॅशनल हेरिटेज अवॉर्ड साऊथ कोरिया सुकून 2024 आणि 2025 तेक्कट्टे बाबण्ण शानबाग अवॉर्ड श्री वेंकटरमण देवस्थान कुंदापूर हांग सुकून सांगता गेल्यारी मस्त अवॉर्ड्स आसाची। आता 2025 हांगेल पपेट म्युझियम काशी मठाधीश श्री श्री संयमेंद्र स्वाम्यांगेले दिव्य हस्तांनी उक्तावणाय केला। अशी मस्त प्रशस्ती पुरस्कार मेळले कलाविदू श्रेष्ठ कलाविदू श्री भास्कर कामत हांगेल्याक संवादाक आमकां सौभाग्य मेळ्ळा। कामत माम नमस्कारू आणि सुरवे तुमकां अभिनंदन दितस। नमस्कार। विश्व कोंकणी तर्फेन चुकून तुमकां अभिनंदन। नमस्कार। हे हानीचे बॉम्बे खेळाचे नवनिर्माण आशिल्ले हांगेले एक बॉम्बे खेळाचे सान एक पार्ट पळया झलक म्हणटाची ते मात्र आमी आतां पळया। ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರ? ಯಾರು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಪಾಪಿ ಬಾಲ ಪ್ರಭುಗಳೇ
भारी खुश दिसता. इतली चंद आशिल्ली म्हळ्यार तें न्हय आनीक मुखार वच्च्या पळया म्हूण दिसता. जाल्यार आमकां संवाद करतात तशें हांव न्हू आनी मागीर वेर पळया. ओके आतां सुरेख भास्कर माम, तुम्ही आता संची जनरेशन ते बॉम्बे खेळाची वर्तसाची ते तुमकां खेळ मुखार वर्तसाची ते तुमकां कशी साध्य जालें आनी हाजे एक अनुभव थोडे आमकां सांगता की. गुरुभ्यो नमः. हांव एकलो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जानपद कलाविद जावन विश्व कोंकणीचें आमकां सोदून हांगा आपयला ते एक मिगेल सौभागी. ताजेकोसकर विश्व कोंकणीचे अकॅडमीचे सर्व गण्यांक हांव नमस्कार करतां. आनी हे एक व्हड अवकाश. मिगेल नांव भास्कर कोगा कामत, गोंबे खेळाचो आर्टिस्ट, तांतू GSB आर्टिस्ट. GSPन तूं सुमार जन बिजनसमॅन आसाची, इंजिनियर आसाची, डॉक्टर आसाची. आमगेले एक सोसायटी तितूंत कुशियस आमगेले वी आर GSP. जाल्यार तांतू एकला जानपद आर्टिस्ट म्हळ्यार मोस्टली हांव एकलो आसता. जानपद पपेट्री तें म्हाका देवान दिल्लें एक सौभाग्य. ते फॅमिलींत हांव जाल्लें तें एक पुरो जन्म पुण्य. फूल देवाले माथ्यार वचका जाल्यार ताजे ಒಟ್ಟು दोरी जावका. मोस्टली हांव दोरी फूल मलगड्यान दवरला ताजे ಒಟ್ಟು दोरी निमित्तेर हांव हे घराण्यांत जाल्लो. जाल्या नंतर म्हाका दिसता गुरु शिष्य परंपरे एक व्हड नांव गुरुभ्यो नमः म्हणटात आमी. प्रत्येक स्टेपार प्रत्येक काम एक देवाक एक गुरूक अर्पण करताचे. दिस इज आवर ट्रेडिशन. करेक्ट. हें आमकां सणपणांतून म्हाका आमगेल्या अण्णान अज्जान अम्मान पुरो शिकोवन दिलें. तांणी दुड्ड करचें शिकयलें ना. म्हाका हे सिद्धांत मन मिगेल माथ्या घाललें. मिगेल नांव भास्कर कोगा कामत जाल्यार तांतू सुतान अण्णा नांव आसा कोगा कामत. मिगेल अण्णा नांव कोगा देवण्णा कामत, तांतू अज्जा नांव आसा. थंय सुतान ट्रेडिशनल लिंक दवरूंक घेवन अज्जाक 1966 नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें. तांणे अवॉर्डाक मोल आशिल्लें. ते कल्पना त्या विशय हांव म्हणून घरांत आयकलां. कडेन अण्णाक म्हणलें अशें अवॉर्ड सुमार तुमी वाजून म्हणलें तें आमकां न्ही. वी आर इंस्ट्रुमेंट कल्याक. तें एक ट्रुपाक घराक एक यजमान कशें मुख्य की तशींच एक आर्टाक एक लिडर जावका. बट तोच पुरा न्ही. तशें तुमी लेखीन जाल्यार तांकां भायर दवरका. तांतू मातशी घरांत मेंबर्स कशी आसा की तशी आमगेलो ಒಟ್ಟು 15 जन 20 जन सुमार जन काम केलां. 1000 गटले हात थंय काम केल्लो आसा. आता तुमगेले अनुभव बाल्यांतू तुम्ही सुरवे खेळ कशी सुरू केले केन्ना सुरू केले इंडिपेंडेंटान तुमगेले म्हळ्यार खेळ तांचे आनी तेताना कशी सुरू केले. स्टेप बाय स्टेप म्हणताना सुमार विशय ಒಟ್ಟು आसात. तुमी निमगूच करेक्ट. संच तलांतर म्हणताना फर्स्ट म्हणचे आसा नांव कोणी म्हणका तांकां एक तांगेले एक पिगाड्स बाबू कामत, कृष्णा कामत, गणपಯ್ಯ कामत, देवण्णा कामत, कोग्गा कामत, भास्कर भास्कर हे एक लायन लिनेज ಅಂತೂ हांव 6th जनरेशन. बाल्य ಅಂತೂ हांव जत्ताना पळयलें ಗೊಂಬೆ. अच्छा. तुम्ही हक्क कोणे फोर्स ना. हांव आतां जत्तानाची म्हाका देवान दाखयल्लें ಗೊಂಬೆ. ಗೊಂಬೆ जाल्लेकोसकर हांव दुसरो फ्रेंड सारकें चड ಗೊಂबेच म्हगेलो फ्रेंड सणपणारी. ताजे ಒಟ್ಟು हांव उल्लोनो खेळलो खेळलो तें एक लायफ दुसरें. गोल्डन मेमोरीज गोल्डन डेज. तांतू वेवस्था कितलो आसा म्हूण मेन न्ही. ड्रिम्स आनी ते थिंकींग ते एक्टिविटीज ते पुरो एक स्वीट ड्रिम्स म्हणटात. तांतूकून हांव खेळ पळयलो. ते ಗೊಂಬೆ पळयलें, अण्णालो होराट पळयलें आनी अम्मालो होराट पळयलें. तें म्हाका एक लायफांत स्पश्ट जाल्लें मार्ग दाखयलें. तांतू शॉर्टकट ना. दुड्ड करचें एक प्लॅन ना. तांतू दुड्ड जावका म्हणचे प्लॅन आसा. करचें प्लॅन ना. करचें केलें प्लॅन ना म्हळ्यार तांतू अण्णालो आशिल्लें दुड्ड म्हाका तुकून येवका मुखार दुड्ड पळोवन वचनाचें. करेक्ट. सिद्धांत आशिल्लो तांतू. हे पुरो पळोवन येतना चिके कश्ट दिसलें म्हाका चोरेक. बँका काम सोडून हय बँका काम सोडका जाल्यार मिगेल माथ्यान फीड केलें दुड्डू तुगेलें काम पळोवन येवका कश्ट आसा तें. तुमकां
तुमगेल काम पळोवन दूड येवका जाल्यार हे गुरु शिष्य परंपरेंतू तुम्ही स्पष्टतेर एक स्पष्ट जावन आलोचना करका. तांचो शॉर्टकट अवकाश ना. 3D म्हणटात. करेक्ट 3D म्हणल्यार आतां खंयचेच एक स्टेजार गेलो तेन्ना म्हाका ते फायर टेस्ट ते जेन्नाक हांव फेस करून वंचें हांवें ग्रँट ना ते खंयचे इन्फ्लुएन्स ना खंयचे शॉर्टकट ना असं लायफ तें तेन्ना ಗೊಂಬೆ ಒಟ್ಟು काम करचें म्हणल्यार तंतू हांव मनशाला उरलें तांचे भिता ಗೊಂಬೆला उरल्याचे भयना केलें म्हणल्यार तें म्हाका मोस करना ओन्ली भावनास भावना आनी अंडरस्टँडींग इंटरॅक्शन ते कोऑर्डिनेशन तें आसलें ಗೊಂಬೆ म्हणजे आमकां मनशाकिंत चांग म्हणून दिसता. तें म्हणल्यार हांव चांग केलें म्हाका चांग करता हांव गौरव दिला तें म्हाका रेस्पेक्ट दिता हांव तागेलें उरलेलें तें उलयता असं नसो. तांतू 3D म्हणला 3D म्हणून कशें आयलें म्हणल्यार आतां आमी चड वाल आमगेले 3 डायमेन्शन म्हणटात म्हणल्यार आमगेले डेव्हलपमेंट ओके जाल्यार फावंडेशन आमी चुकचे ना. आतां आमी चुकता खंय म्हणल्यार फावंडेशन गट्टी करून बिल्डींग बांदूका वय करेक्ट होय जाल्यार फावंडेशनांत आमकां नॉलेज आतां मेळतना ग्रावंड लेवल नॉलेज झिरो कलेक म्हणल्यार झिरो म्हणल्यार हांव नेगेटीव म्हणटा म्हणून एक नाकाची फुडें जेवणां ना जाल्यार काम करची विल पॉवर क्रिएट करता अशें न्ही दुखी जाल्यार मुखार वच्चें शिकयत अशें न्ही मारलेर हांव हट कोण घेवन ते सक्सेस करून दाखोवचें एक हट दिकत हांगा जनाले सपोर्ट जावका डिटर्मिनेशन डेडिकेशन डिसिप्लीन डिसिप्लिन तें 3D 3D हें आन म्हणल्यार तुवें खाली खूश दिवचेक मात्र हें न्ही शिकचेक तें लायफान तुवें कांय तरी करता जाल्यार तो मूर्ती जावकाल्यार 1000 पेट पोण आसता. वय खंडित अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवति शंकर म्हणा तें बटवा मन म्हणचे मंत्र मात्र न्ही तें आमगेले जिवनाक तीच केल्लेलो मार्ग. करेक्ट वय देवस्थान ಅಂತೂ ಮೂರ್ತಿಂತ आमी देवाक पळयतात त्या संस्कृती आमगेले हिंदू संस्कृती म्हळ्यार मूर्ती ते पत्तर तें जाल्यार तांतू आमी देव पळयचे साध्य जाता कशें थंय बटवाम आसता तागेलें डेडिकेशन आसता तागेलें डिसिप्लीन आसता तागेलें डिटर्मिनेशन आसता तांतू कोण हांव ते मूर्तीक देव देव म्हणून वय आमी करता कलेक म्हणल्यार तो वेद मूलक मंत्र मूलक तंत्र मूलक देवानी आमकां टच कोन तच्చుకొని सोडता वय तांचो बिलीफ आसा आमकां नंबीक आसा विश्वास हो फलदायक करेक्ट हे विश्वास दवरून गेल्लेर तुका सक्सेस म्हणचे मेसेज तांतू हांव शिकलो ट्रेडिशनांत त्या ಗೊಂಬೆ खेळांत आमी पळोवचें स्टार्ट केलें खंय सोदूच नाका प्रत्येक तुमकां देव दिना दिल्लें आमी देवा पळोवका म्हाका तें म्हणल्यार हांव करता म्हणजे अवकाश ना थंय कल्लें म्हणल्यार हें पुरा ಜಾನಪದ म्हणल्यार जनाल ಒಟ್ಟು ಜನನ कोण घेतिल्लो एक वेवस्था हाका आमी अनेक लेख मात बांदूचे ना वय बा तें आतां जाता वता हां आमगेले हार्ड वर्क आमगेले ट्रेडिशनल मुखार व्हरका होय. आतां तुमी इंडिपेंडेंट जावन ಗೊಂಬೆ खेळू केन्ना केलेले तुमकां कितले वर्स प्रायर हांव तुमकां म्हणलें की त्याच फिल्डान जाले नंतर म्हाका अन्ना लोट गुंत म्हाका दिसलें हांव हांतू ट्रेन केला नान प्रत्येक रितीर हां. एक दोन रितीर न्ही अन्ना गोतस हें फायर टेस्ट वय आर्ट म्हणजे वय सेफ न्ही वय तुमकां संस्कृत भाश गोत्ता म्हाका संस्कृत शिकिल्ल ना हां. हांवें बट श्लोकाज कळता म्हाका भगवद्गीते ಬಗ್ಗೆ आसक्ती आसा संस्कृत ಬಗ್ಗೆ ज्ञान आसा आनी तुमगेले हें पुरा एक जानपद गुरु शिष्य परंपरे वय वय आमकां डिक्शनरी नाका तांगेले उत्तर आसा पळय तें डिक्शनरी कलेक म्हळ्यार पळय आतां आमगेले ट्रेडिशन कशी तुमी म्हणटा म्हळ्यार तुमी आतां निमगेल म्हाका खंयची रितीर इन्स्पिरेशन जालें तुमकां चेडपणाला कशी तुमी ಗೊಂಬೆ खेळटा कोण होड इन्स्पिरेशन तुमगेले दाखयलें? आजो म्हाका आन आनी आमगेले टीम वय टीमांतू तांणी दुड्डाಗೋಸ್ಕರ आमगेले टीमांत नाची अनुभव टीमार आशिल्ली वय तांतू दुड्ड कांय ना तांतू अन्नान काम केल्यार कसा मेळटा म्हणल्यार लायक क्लॅप लायक जनाले प्रशंसा प्रशंसा तांतू तांणी सॅटिस्फॅक्शन जावन 6th जनरेशन हे म्हाका हाडला म्हणल्यार वय वय हांव कशें करता हांव आतां कर्तव्यम दयोमान्य मिगेल कर्तव्य करता आनी कशी तुमी काम करता म्हणल्यार सुरेख ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ನೋಡಿ ಕಲಿ हे सिद्धांत पुरा आमकां डिक्शनरी अगत्य दिसिल्ना हे तांगेले प्रोवर्ब नानुडी अंबदोळु कांब सूत्ರದ ಗೊಂಬೆ ಅಂತೆ एक विशय कशें म्हणल्यार आमकां गोतना म्हणल्यार तें वायट म्हणून लायक न्ही तांतू मिगेल ज्ञान म्हणल्यार आमी एक खंय रिप्रेझेंट करतना ताजे बघ हांव वजूका
ताजे बघितले आन म्हणलो तू खाली शिकची मात्र नाही अन्न शिकयतना म्हाका ताळ शिकयलें ओरली हम्म. कडेर डॅन्स शिकयलें कडेर तूं वेश घाले म्हणलो कले म्हळ्यार थंय स्टेप्स ताजी नॉलेज घे तूं कडेर म्हाका मदल शिकयलें पॉपेट मेकिंग शिकयलें ड्रेस शिकयलें पेंटिंग शिकयलें हा खंयचे ग्रँट ना खंयचे पेमेंट ना वय वय बट तांतू एक 3 years वय हांव 3D म्हणलें 3D कलेक म्हळ्यार हें वैयक्तीक जिवनाक 3 शक्ती म्हळ्यार आमगेले आचरणाक 3 शक्ती म्हळ्यार कंच कंच तें ब्रह्मा विष्णू महेश्वर ओके खंय खंय परत टच पळया 3D म्हणला हांवें आमगे जीवन वय वैयक्तिक 3 years आमी फॉलो करचे दवरलो वार्ग वय वय तूं कशी वचका म्हणचे 3 years 3 years म्हळ्यार संस्कार संस्कृती संप्रदाय तुम्ही एक संप्रदाय आचरण करलेरी हें खाली पपेटियर न्ही तांगेलें मार्गदर्शन एक गुरु शिष्य परंपरे कशी वाट दाखयता म्हळ्यार क्लॅरिटी कन्फ्युजन ना तूं शॉर्टकट ना तुम्ही संप्रदायाक फॉलो केलेरी तुमकां संस्कार येता तुम्ही संस्कार संप्रदाय दोन्ही जावन घेतलेरी संस्कृती वाडता वय इतलें सुलभार शिकोवन दिलें तांणी इतलें सुलभार म्हणल्यार तुगेलें बॅकग्रावंड अंब दोडुका अंब सूत्र गंपे अंते चड वाजूका म्हणना तुमी हें कल्लें हांव न्ही आतां हांव संच तलांतरारी तें यूज कोन्न म्हण तुज्या नाका तुगेलें बॅकग्रावंड कशें आसा 12th century तूं कोण पपेट्स आसा कले म्हणना तूं वजील ना वजी भगवतगीतेन अशें म्हणना तूं करी वय वय अप्लाय करून अप्लाय कर तूं वय वय तूं दुसऱ्या म्हणून काय जाल्यार सुरे करते ह्या रिती एक ट्रेनिंग आशिल्लें तें एक रिती विगरस ट्रेनिंग तुमकां तांतू तुमकां फ्रिडम ना जाल्यार तुम्ही ते शिकून काडले आजी देवाल देन मुखार वता आसाची तांतू भितर तुम्ही नवनिर्माण करून तुमगेले म्हणले स्वताचे कसं हाडला मुखारी नवा निर्माणात हांव थिंक करलें ओके आमकां ते ट्रेडिशनान आमी शिकयलें हांव रीच जावका जाल्लें म्हाका तेन्ना टूर मेळ्ळें हांव हायस्कुला वतना आनी ना कळना अशें हांव खेळा वता आशिल्लो आनी जोर करता आशिल्लो सीख तूं एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तूं ताजे उलोवका दुसऱ्यान उलयत दुसरें तुगेले अनुभव दुसरें करेक्ट तुगेलें फिलींग दुसरें तांगेलें फिलींग दुसरें करेक्ट जाल्यार वैयक्तीक न्ही आतां वैयक्तीक जाल्यार हांव खंयची कंट्रीन वचून राबयत तुगेलो आर्ट आसा वय रेस्पेक्ट दितले आसाची वय दूड दितले आसाची वय जाल्यार अन्नान एक म्हणलें हें आमगेल्या गांवांत दवरवका तेगे तुगेली स्पेशालिटी तूं कितले कोटी करलें इम्पॉर्टंट न्ही तुगेलो ओट कितले जन घेवन वता वय कितले जनाले ओट तूं ताजे रेप्रेजेंटेटिव्ह जावन तें प्रदर्शन दिता आसा वय कितले जाणां तूं जेवण दिता आसा कितले जाणांक तूं एक कॉन्फिडन्स क्रिएट केलें तें जानपद हें म्हगेले रुपाचें म्हगेले आर्टाचें ताजें एक वॉयस जावन हांव उलोवका हें पर्सनल फ्रिडम न्ही आतां म्हाका अवकाश मेळ्ळें म्हाका तांतू कुंदापुर संजू माम म्हणलो आन म्हणलें कडेर केस उपाध्याय लीला उपाध्याय हरिदास भट्ट अशीं 1000 जन मेळ्ळे म्हाका तांणी ब्लायंड जावन म्हाका ट्रुपा ಒಟ್ಟು घेवन गुलींची हांव कॉलेजा वता आशिल्लो हांव MA बंद दिल्यारी एग्जाम आनो नाशिल्ले आनाशिल्ले आनू ಸ್ವಲ್ಪ स्टार्टींग आशिल्लो कडेर अन्ना कुशान आशिल्ले कडेर हांव म्हाका मेळ्ळें तें ओके अवकाश मेळ्ळे खातीर हांव थिंक करलें हांव आतां एक रिती म्हणजे साधारण कॉलेजा वतानाची हय ताजे कडेन सुरेख मेळ्ळा हो हो म्हळ्यार तेन्ना एक टायम वील डिसायड केन्ना कसं सांगत म्हळ्यार तुमकां जर्नी टायमार ಕೆಲವು टेस्ट टायम मेळटा करेक्ट ऑल ऑफ सडन वय ते प्रिपेर्ड न्ही ते वय प्री अरेंजड न्ही तशें वताना म्हाका ಕೆಲವು कडेन हांवें करता जाल्यार हांव तांतू सक्सेस जालो म्हळ्यार तें नॉलेज अन्नान दिल्लेलेक म्हाका तें फेस करचें जालें थंय तुकून इವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ म्हणचे कॉन्फिडन्स म्हाका आयलें तेन्ना म्हगेले आर्टिस्ट हाका नमून हांव मुखार स्टेप दवरयता म्हण दिसलें तेन्ना हांव कसो करलें हांव टुरान तूं एक 25 कंट्री गेला I am not a doctor, I am not an engineer. Correct. False prestige. Only with your puppetry. Puppet. I am proud to say I am a puppeteer. Folk puppeteer. Right. खंयचे ग्रँट ना खंयचे इन्फ्लुएन्स ना कोणेक म्हगेले वटून नाच जाल्यार जन आसाची म्हगेले गुरु शिष्य परंपरा आसा हें जना बलादकिंत दैविक बलार चललें तुमी नमगता की ना की म्हाका गोतना जाल्यार हांव एक जना एदुरू देवा एदुरू म्हणटा स्पश्ट उलोवका
उलो धैर्यच मेगेले खलेक म्हळ्यार हांव तुमकां सपोज तुमी कसा निमगीत आपले ते हांव कोण दाखोवचें आय एम एबल वय म्हाका देवान सोडलां वय तशें जावंक घेवन हे पूर नवीन विशय करले तांतू गोंबे दाखयले गोंबे हांतू डेमॉन्स्ट्रेशन म्हण हाडलें प्रदर्शन आतां हांव कशें करता म्हळ्यार पार्ट ऑफ माय परफॉर्मन्स हांव डेमो दाखयतां डेमो केले दाखयता म्हळ्यार 99% ऑडियन्साक म्हळ्यार 5th जनरेशना पासून डेमो ना हांव खंय शिकलो म्हळ्यार हांव कशी तरी कोण येवन हांव सस्टेन जावन मुखार वचका वाट ना खंयचे इन्फ्लुएन्स ना वय खंयचे नो रेकॉर्ड तशें तुमी आतां योगा बाय पपेट्स हाडले मागीर जिमनास्टिक्स हाडले हाडले हां. ताजे प्रारंभ हें पूर हाडतना हां. आमगेले यक्षगानाचे हां. कसं म्हणटा ताका पारंपरीक सार हं. तें तुमी कशी सांबाळसून व्हरता पळया तुमी प्रोग्राम पळोवंक येवन हें थिंक कोरक येता 2 रिती आसा मुगेले व्यू आतां एक प्रदर्शन प्युरली ट्रेडिशन प्रदर्शन रूट तुमी तशी दावन घेतला प्रदर्शनान तूं विदाउट वायलेटींग द ट्रेडिशन आमगेलें प्रदर्शन हांव दितां वायलेशन म्हळ्यार कशें म्हळ्यार फुडें फर्स्ट जनरेशनान तूं रातभर जाता आशिल्लें सिलेक्टेड सीन मात्र दाखयता आशिल्लीं नेक्स्ट तें एक टायम लिमीट आयला 5 घंटे 4 घंटे अशें अन्ना टायमार हांव पळयलें वो आतां जनरल मायंड चेंज जाता आसता करेक्ट तेन्ना हांव कसो केलो म्हळ्यार ट्रेडिशन वायट केलें ना वय टायमींग उणें केलें अच्छा त्या टायमिंगा भितर हांव कशें प्रेजेंटेशन कोरका जनाक हांव कशें रीच जावका यक्षगानान तूं बैलाट नत्तिलें सीन आसा पळय सिक्वेन्स जना जावक जावका जाल्लें वय. आतां हनुमंत उडता वय यक्षगाना बैला ह्युमन थिएटर जायना वय अरमेनेक उजी दिता वय थंय जायना हस्ती वता जायना घोड वता जायना असले अनेक 3 डायमेन्शना स्टेज डेप्थ दिलें ह्या पुरा दुसरे कंट्रीन तूं हांव पळयलें एक पंत फॉरेना गेलो तेन्ना थंय एक कॉमन एक नेचर ऑडियन्स जालें तांकां खूश जाले नंतर तांणी क्लॅप दिता वताच कंटिन्युअस क्लॅप तांगे रियाक्शन रियाक्शन वय तांकां कशें दिसलें म्हळ्यार एक रुखांत इतलो पुरो करता हां. एक रुखांत इतलो पुरो विशय आसा एज्युकेशन आश्चर्य वय. सरप्राईज एक पपेट घेवन इतलो पुरो उलयता ह्यो ब्रह्म खंय विष्णू खंय शिव खंय पुराक रिजन आसा आनी तांगेले भाशेक आमी टच दिताच गॉड म्हळ्यार कसो आतां आमगेले एक गोंबेन तूं ब्रह्म आस विष्णू आस शिव आस ताका रिजन दाखयताची ताका एक्शन दाखयताची तांकां अंडरस्टँड जाता जाता तेन्ना म्हाका हांव कसो केला हांव कांय तरी कोरका कशी तरी रीच जावका वय म्हणल्यार वय. नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेन्शन वय म्हाका गती आसा हांव एक काम हातून आनेक काम घेवका वय हांव तूं राबचा ना ना. वय वय हांव विदाउट वायलेटींग ट्रेडिशन वायट करचें ना कशें रीच जावका ब्रह्मा विष्णू महेश्वराक हांव एक नांव म्हणलें गॉड कुडलें तांकां अर्थ जालें बरें गॉड तांणी म्हणटा गॉड तेन्ना हांव म्हणलें पळय हांव तशी गॉड आसा विद्याक्षण ब्रह्म म्हळ्यार ऋषी वय. विष्णू तें तुमकां एक्चुली यक्षगानाचे भावना वय. नृत्य आनी संगीतांत बॉम्बे वयर हाडच्याक पळया तुमी उलयतना हें म्हणटा गेल्यार कितले विशय आसा म्हणल्यार यक्षगान म्हणल्यार तें एक होल ट्रेजर एक संपत तें वय वय. खाली वेस्ट न्ही वय. ओशन एक ताळ लय ज्ञान नंतर विज्ञान इतले कोण दाखयता तुमी आर्टिस्ट म्हणून काय जाल्यार वय दशावतारी एक अवतार न्ही ते तांणी म्हळ्यार प्लेस शो द रिदम कोरका की आनी आन म्हळ्यार ना करी वय फेस करी ऑडियन्स फुल ऑडियन्स हे देखून पुरे एक्सपर्ट होती थंय तुगेलें भाशण न्ही तुका लेक्चर करचे टायम ना नो स्पेस फॉर लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशन तूं एक्सप्लेनेशन युनिवर्सल लँग्वेज एक लायक अनुभव एक अनुभव आपल्याचो शिकचें शिकचे तूं म्हणका पळय डान्स अशें आसा रिदम अशें आसा पपेटांत अशें नांचिका कोऑर्डिनेशन आसले गती तांणी म्हणलें ओके आनी चड क्लॅप दिलें जाल्यार हांव फस्ट टायप लर्न केलो हांव आतां सर्वायव जावका जाल्यार आय मस्ट गीव इम्पॉर्टन्स फॉर डेमो कळ्ळें सायड बाय सायड ट्रेडिशनान तूं एकलो आर्टिस्ट नंता एकलो आर्टिस्ट इतलो पुरो विशय गोत्तास का म्हणून गोतना जनाक हें अन्नान कसां केलें म्हळ्यार तूं प्रपंचा वचका जाल्यार हें स्ट्रॉंग कोंग तेन्ना हांव थंय गेल्लो ताळ दाखयलें
हांव अशें दाखयता पपेट आर्टिस्ट म्हाका कडे कडे तांणी अवकाश डेमोक दिवचें स्टार्ट केलें. Oh, डेमो म्हणल्यार Right. एज्युकेटीव educative. They will learn from that. होय तांणी कशें कितें ते पळयलां मिगेल्या कसल्या वेवस्था हांगा. Way, I am not an expert in English. I am not an expert in खंयच्यान तुमगेलें एक्सपर्ट हें ना. expertise. ना जाल्यार हांव म्हणलें तांगेलें पळय इट्स अ युनिवर्सल लँग्वेज. हांव अशें हँडल करयत. मिगेलें सिस्टम ना. मिगेलें बसतोस. I can reach through puppet. आतां इमोशन इमिडिएट इंग्लीश हाका आर्टिस्ट म्हणलें. आतां एक इंग्लिशान म्हणलें तूं डायलॉग एक विगरस डेमॉन पपेट अशी दाखय तूं. तो विश्वास फलदायक. कसलो आर्टिस्ट आसा म्हणल्यार तो मिगेल विश्वास केलो ताणें. थंय दुड्ड न्ही. कोणें रिसर्च ना, कोणालें एक्सपेरिमेंट ना, हे कोणालें अशें ट्रेनिंग कसलें कर्म ना. ओपन म्हणटा हांव तुमकां स्टेज म्हाका ट्रायल. Mm. गो हेजे म्हाका येदूर बशिल्लो ऑडियन्स म्हाका डायरेक्ट. Way. तांणी हाण म्हणलें हिंदीन म्हणलें हाण इंग्लिशान म्हणलें एक डायलॉग तूं केसो हं. ग्रामेटीक केलो Way. That important नहीं. न्ही Message. फीलिंग Way. Feeling. फीलिंग ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ Way. इट क्रिएट्स ट्रेमेंडस रिझल्ट. Correct. तेन्ना म्हाका ही आशिल्ली डॉक्टर लीला उपाध्याय तिणें ट्रान्सलेट करून दिलें. तूं करता आसतना ग्रामेटीक थोडे टच दी Mm. करतना तूं हो केस उपाध्याय म्हाका फी जावन खंय जावं केल्यार तागेले वट गोंयचे सोडताना एक त्यांचे पिसपण कळटा strong. आर्टिस्ट पिशेपण आसता चांग पिशेपण चिके चड असले रे ताका कळ्ळें ताणें म्हणलें ओके तूं हें करी म्हगेलो यो म्हाका टूर आवडटा ताणें ऑल ओवर वर्ल्डाक गुंडयलें. Great. तें नॉलेज म्हण म्हाका तें नाही आता ते तुमकां कसले शिकू मेळ्ळें की एल कडेन पळयलां हांव शिकिल्लें कशें म्हणल्यार तुमी शिकचें म्हण नासलें रे तुमगेले सुचोवन शिकचे विशय आसा. शिकतलेक क्युरियोसिटी जावका आनी हंबल जावन आसता. तुमी प्रत्येकांत दुड्ड निरीक्ष करचें जायना. आमगेले स्लेवरी कशें आसा म्हणल्यार एक आमगेले गुरु शिश्य परंपरे एक आमगेले आनू दू आमगेले घरचे संबंध पुरा पेड जातास जाता वय बा न्ही हे ओपोज आसले रे त्यागोस्कर हांव तांतून भायर एक संबंध दवरन एक चिंतन दवरन पार्टांत आमगेले परफॉर्मन्स एक पार्ट दवरन डेमो वय तांतू योगा हाडलें तें व्हड 1 घंटा जालो तांतून केलो कंट्री पळयलां. असं त्या एक सदुपयोग मेळ्ळें सदवकाश मेळ्ळो आमगेले एक सान आर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड म्हळ्यार विश्वव्यापी करूंक म्हणलें किल्ला नाही तेन्ना the puppets are explained 1000 words. सान गांवचे art. सान गांवचे Actually, the art it gives so many opportunity. एक्झॅक्टली म्हाका एक्झॅक्टली लायक जनाक म्हाका परिचय केलो. करेक्ट एकलो फ्रांसांत काजंदार म्हणून आसा तो म्हाका पर्सनली आपोवन म्हाका अवकाश दिलो. लास्ट कोरोना टायमार वय वय खंयचे तांतू मध्य खंयचे इन्स्टिट्यूशन ना वय तुमी नमगाता एक हांव आसचें इंटिरियर प्लेस त्यांची म्हाका रेकमेंड उप्पिನ कुद्रू म्हळ्यार एक नाव विश्वव्यापी करूंक म्हाका साध्य जाता. तसल जन्मण्याची सुधा मूर्ती दयानंद पै हांव देवा पळयलें ना जाल्यार देवा नमगू तसल ट्रेडिशन हांव असो जाल्यार देवा तसल जन म्हाका मेळ्ळी. वय ते मेळचे कारण मिगेल टीम आनी मिगेल आनू करेक्ट आनी मिगेल टिमाची तितले विश्वासार काम केलां. एक्सलंट एक 2 वचका जाल्यार तो हुट्ट घालतालो मेन न्ही त्या डायरेक्शन दाखोवचें तो वारे तांतू बसताली मेन ताणक चड गलाट केल्यार 2 मुखार वचना बसताली तांगेले इंटेंशन पे काम ना जाल्यार तांगेले एक सपोर्ट ना जाल्यार दोन्ही मुखार रायट डायरेक्शन वचचें साध्य ना. करेक्ट अशी म्हणचे गेल्यार तुमकां हे ट्रेजर म्हणटून घेवका की नाका खंय म्हूण घेवका तुमी ट्रेडिशनल वर्का अयो आमी संप्रदाय वर्का कशें व्हरता तुमगेले कल्चर फस्ट ना अशें जाल्यार लेकात प्रॉब्लेम. आतां तुमी समाज चांग जावका जाल्यार व्यक्तिगत तुमी सुरेख तुमगेले मातेन तूं आमकां चांग जावका म्हूण आसता चांग जावका जाल्यार ताजी वेग वता आसता. हांव मंगळूर हांगा येवका म्हण जाल्यार म्हाका वेग वता आसता. हांव मंगळूर पावका जाल्यार डेस्टिनेशन नाही वे रूट हांव त्या सायडार भायर सरलें वय हाव आय कॅन रीच मंगळूर करेक्ट इम्पॉसिबल.
तेन्ना तुमी हर्डल्स येवचे पुरो बट 1 ऑर अदर डे तुमी रीच जाताची. तर तुमगे लायक आनीक एक हें आसा टॅलंट इज युअर्स एंड स्टेज इज आर्स. टॅलंट इज युअर्स स्टेज आर्स हय. तें कशें म्हणल्यार हें एक ट्रेडिशनल व्यू. हांव देन हांकां येवनू ताणें ह्याक टॅलंट दाखोवचें. पळय आतां तुमी एक ट्रेडिशनल हात घाले नंतर हांव ताजें एक्सप्लेनेशन कशें दिवं काय म्हणल्यार आमगे घर कशें आशिल्लें म्हणल्यार एक गुरु शिष्य गुरू उपकला गुरुकुला. सांचे रितीन हम्म. कशें म्हणल्यार थंय आमी शिकताशे न्ही आंगण जगली कूड अशेलेच परिसर. अंगण अम्मा सकाळीं उठोन इडली टायमली च्या आनी थंय येता तशें एक हळ्ळे जीवन. हाडलें जेवण आनी तें इट गिव्स मोर कम्फर्ट करेक्ट. आर्टाक. येस. तांकां सगळें हें डिस्टर्बन्स डिस्टर्बन्स ना बेल्ल ना नो टायम लिमिट अशी हांव मानला. तेन्ना नान म्हणलो तूं मात्र शिकचें न्ही तूं मात्र अवॉर्ड घेवचें शाल घेवचें दुड्ड घेवचें मात्र जिवना उद्देश न्ही. तूं कसा कोरता तूं कितले जाणां सपोर्ट करता तें कोण दाखय. एक्सलेंट. हय तूं म्हणचें न्ही ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅದಾಗಿಲ್ಲ. हय. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ वर्क. एक टू साईड ऑफ सेम कॉइन. कोण दाखल नंतर म्हणतो कोर्नशीची अनेकलेले दूर म्हणचे तुका रायट ना. तेन्ना हांव लेखल्यार ओके अम्मान करलें अण्णान करलें हांव कांय तर कोरता हांव आय कॅन. आमगे लेगी कसलेंय वेवस्था ना. आय रेप्रेझेंट 6th जनरेशन. आय नो. हय. हांव कितलें स्कॉलर जालें क्लॅप घेवन येवन पळोवन खूश पावन हें शिकलो. ओके हांव थिंक करलें आज्या टायमार श्रुती बुर्डे आसूं हांव तेन्ना पळयलें तें दोवंक घेवंक आशिल्लें म्हणून दिसलें म्हाका. तेला एक्सपर्ट म्हणलें आन म्हणलो तूं उलोवचें ना तूं शिकतें कडेरी उरली खंयचे केक जावचे पुरो कसो केक भरचे पुरो. ओके बट मिगेलान तूं देवान म्हाका तसो संदर्भ दिला कडेरी अन्ना टायमार पळयता हार्मोनियम आयलें. तेन्ना म्हाका तिकेच इरिटेट जालें रे तें दोवंक घेवंक आशिल्लें आमगेल्या समाजाची एक रेस्पॉन्सिबिलिटी. समाज कसा जावका तूं नेक्स्ट करी अन्नान कसा म्हणला हें नॉलेज तूं शेअर कोरका तूं गोतस की तूं श्रुती बुर्डे करचें गोतस की वाजे तूं ना हार्मोनियम आयलें जाल्यार न्हू तर तूं कोण दाखोवन कडेन उरलें चडे अशींच म्हणटाना एक पात्र दुड्ड ना आशिची हांव थिएटर बांदूचें गेलो. देवाचा सल व्यक्ती पळयलें दोग जाण तांतू संजीव मामू के.एस. उपाध्याय तांणी पुरा आमगे घरची म्हळ्यार म्हाका तांगे घरांत नांचा हांव. संजीव मामू एक तहसीलदार DC जावन आशिल्लो ताणें कितले डेडिकेटेड म्हणल्यार तो म्हाका रोल मॉडेल ताका कसले लाभ ना तांतू तांगे घरांत तांगे सगळे घर म्हाका सपोर्ट मिगेल हे व्यू मिगेल ह्या प्रेझेंटेशनाक तागेलो पार्ट आसा. तो इतलें एक प्रोजेक्ट करचे एक्सपर्ट आतां वेंकटरमण स्कूल म्हणून कुंदापूर आसा तागेले ड्रीम तें ताणें ಗೊಂಬೆ ಕಳಪಳ್ರೆ ಶಿಕೋರ್ಕ म्हाका रिसर्च स्कॉलरशिप दितना ताणें आयडिया म्हणटा तूं शिकरा रे तूं घालका म्हणून ताणें रेकमेंड करचें निगेल बगे ताणें आयडिया दिवचें अशें केलें की हांव तागे लागीं फायट केलें कडेन. इट्स व्हेरी बॅड इन्सिडंट्स कशें जाता म्हणल्यार फायट म्हळ्यार अन्नाले हांव म्हणलें तुमी म्हणलें पुरो आयकलां हांव म्हाका एज जाताची हांव म्हणलें ओके आतां हे सर्टन लेवला ओके बट हांव आतां सर्वे जावं केल्यार हांव ಗೊಂಬೆ दोवंक घेवंक जाल्यार खंय दोवंक घेवंक. तेन्ना क्वेश्चन आयलें थिएटर हांव इमिडिएट अन्नाले एक वोटींग एग्जिक्यूट करता थिएटर म्हणल्यार म्हाका बसचें न्ही निगेल पर्सनलाक न्ही. आतां आज हांव हांगा विश्व कोंकणीक आयिल्लो मिगेल एक पर्सनल स्वार्थ आसा हांव शेअर करूंक येवपा कशी तरी कोंकणी चुकून हें आनी वापस हांव रिबाउंड जावका वापस येवका हांवें वापस हांव तुमगेले एकेडेमी येवका जाल्यार सुरेख हांव कोंकणीन केलां. ताजे रेस्पॉन्स ताजेर हे गिस्ट आज एक मिगेल कानांत असो रेस्पॉन्स पळयला हांवें दोळारी म्हाका अन्नालो सपोर्ट आशिल्लें बस शेणे मामालो सपोर्ट आशिल्लें हांव कार्यक्रम डिलीन केला हे खुश पावलें. तेन्ना हांव हे थिंकींग जाल्लें आनी एक टॅलंट इज युअर स्टेज इज अवर सुमार जनाक अवकाश नात. आमी म्हणता हय वी आर एक्सपर्ट्स इन पेपर वर्क बट प्रॅक्टिकली आमी प्रॅक्टिकलान तो आमी सुमार म्हापशे आसाचे. कलेक म्हणल्यार आमी
खंयचे एक वाघ एक सोदूचे हस्ती सोदूचे सुलभ त्याला पूर्ण हस्ती जावचे जायना कितकी जण आमगेले म्हणके हळ्ळींत आसाचे तांकां हांव कशें रीच जावेत मीगेले एक आपल्या हस्ती केल्लेलें काम मुये करचें जायना मुयेन केल्लेलें काम हस्ती करचें जायना तेन्ना हांव लेखलें ओके म्हाका देवान हें दिलें दिवन ताण लेखलें मोस्टली देवान एक लायक एक मेळ्ळें हांव टॅलंट इज युअर स्टेज इज युअर्स म्हणाले का कार्यक्रम दवरलें हा. दवरतना मिगेलें इतलें इंटेंशन आसा खाली एक इन्स्टिट्यूशन एकलेक न्ही इट रेप्रेजेंट्स होल सोसायटी खाली पपेट्री न्ही पपेट अकॅडमी पपेट्री इज माय सब्जेक्ट आय एम अ पपेटियर माय लायफ इज मेंट फॉर पपेट्री ओके बट ते सवलत सोसायटीक ते थिएटर सोसायटी थिंक केल्यार तुमकां अर्थ जाता आमकां लायफ दिलेलें म्हाका देह दिलेलें हे पुरा स्वामेलें एक इंटरनल विजन हे देह दिलेलें मिगेल स्वार्थाक न्ही सर्विसाक होय मेळ्ळेलें हांव आतां बँका वचूंक येवन दुड्ड हें घेवन कार घेवन बंगलो बांदून मिगेले फॅमिली पळोवन पळय बेसलो हांव तुमी क्लेवर म्हणटात बट हांव ह्या मार्गार वतना म्हणलां भारी जागृत जावका तूं तंतू तितलें क्लियर आसका तुका मेळ्ळेलो अवकाश यूज कोंगचे योग्य ते दोंग घेवका सायड बाय सायड डेव्हलपमेंट येवचे तुगेले गौरव दोंग घेतला मात्र होय खंडित आर्ट लायफ इज मिजरेबल लायफ तितू सक्सेस आसकी तंतू तुमकां फायनान्शियल डिसिप्लीन आर्ट डिसिप्लीन आनी तुमगेलें पुरांत डिसिप्लीन ना जाल्यार फेलियर ते दवरतना दुसऱ्या आपल्याला भजन करतले तो खंय की देवस्थानां बसून भजन करता ताका मेन स्ट्रीमर आयिल्लो नाची तुमकां कळ्ळें होय तांकां एका स्टेज दिले हाज फिलींग अनुभविसले गोतू हांव सहज जावन दिल्लें म्हाका मेळना तुमी आतां हांव तशी तुम्ही महिन्या एक प्रोग्राम करता हय हांव कशें डेवलप जालें म्हळ्यार हांव विमाना चडटाना म्हाका कोण सपोर्ट केलो पळय आतां तुमी म्हाका सपोर्ट केला तुमी चडा तेन्ना म्हाका दुड्ड घालून तुमकां दिवचें जायना जाल्यार मिगेल्या अवकाशार तुमी हेल्प करीत कळ्ळें न्हू तुमकां आतां विमान चडचें तुमकां दुड्ड घालून चडचें जायना म्हळ्यार एक आर्टिस्टाक तो एक कोणी पण स्पॉन्सर करचाची न्ही म्हाका 15 जणांक चॉयस करचें देव म्हाका एक अवकाश दिला तेन्ना हांव म्हणलें तूं काम करी 1 ऑर अदर डे म्हाका पायस म्हळ्यार तुका मेळटा म्हाका चांग जाल्यार तुका चांग जाता म्हाका स्टेज म्हळ्यार तुका स्टेज मेळटा करेक्ट गिव एंड टेक रेस्पेक्ट बशें जावन थंय दवरतना म्हाका इतलें असो कसन जावं एक म्हाका आयचे दिवस हांव दाखोवका म्हण दाखयलें आजी ते 114ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ रनिंग इन 10th सक्सेसिव इयर आता मी एक विषय कसा म्हणाली आता डिजिटल युग आहे तसंच टेक्नॉलॉजी पुरास तशें असताना आमगेल पपेट्री कळल्याक कसं भविष्य अशें म्हूण दिसता तुमकां फ्युचर इज ऑलवेज अनसर्टन आतां आमी हांतून टीव्हीकोस्कर प्रोग्राम करयत हांतून इंग्लिशार करयत कोंकणीन करयत हिंदीन करयत तुळून करयत तुमी कशी यूज करयत आनी कॉलेजांचो सब्जेक्ट वायज हांव कशें शिकलें की दीस इज माय विजन कोण करता तुवें करतवे तुगे लायफार जातवे आय डोंट नो हांव मिगेलें पपेट अकॅडमी म्हण दवरलें एक कडेन तुमी आतां हांव कॉलेजान हिंदी शिकलो संस्कृत शिकलो सब्जेक्ट वायज अकॅडमी म्हळ्यार तेंची तुमी तांतू टीव्हीक तेवकल टीव्हीन तशी करयता बट ते पपेट न्ही हांव मिगेल अन्नानकी अज्जान राम म्हूण हाडलो पपेटान हांगा तुमकां लिटरेसी बगे हांव उलोवचें जायना कळ्ळें की तुमकां स्पश्टता जावका हांव तांतू देव म्हूण येवन मिगेल अज्जान तांतू ताजे वटून अंत आयलेले हांगा हांव पॉप्युलेशना ಬಗ್ಗೆ की अवेरनेस ಬಗ್ಗೆ हाडणी तुमगेले कॉन्सेप्ट लिटरेसी कॉन्सेप्ट म्हण जाल्यार असो ताका सेपरेट पपेट ओके व्हेरी नायस तुम्ही तुमगेले ट्रेडिशन विदाउट वायलेटिंग द ट्रेडिशन क्लॅरिटी आसता आतां तुमी उलयतना तुमकां बेजार जाता की हें जाता की म्हणून हांव उलोवचें वचना क्लॅरिटी म्हणल्यार तुमकां 1 ऑर अदर डे 1 ऑर अदर मुमेंट तुमकां दिसता ओके हें एक सब्जेक्ट होय आतां आमी तेच पपेट्री म्हणल्यार
अंबदुळु कांब सूत्ರದ मध्ये थोडं त्या चिलायुग जावन स्टोन एज नंतर पपेट्री आला वय बा आमगेले 12th सेंचुरी आयल्वी वय हे तुम्ही आता रेलेव्हंट सब्जेक्ट जावन तुम्ही टीव्हीक फिल्माक चेडवांक मॅथ्साक समजा सायन्साक वय वय तें कशें दिताचें तुका कशें हांव नमगो येता तुमी निमगो येता म्हाका प्रपंचान तूं पळोवचें मेळ्ळें पळोवचें मेळ्ळे नंतर म्हाका अशें आसा मिगेले पपेट्री तूं घेवन मिगेल पपेट्री फील्ड कला होय एक ट्रेडिशनल वय कितकी जणांनी कहलें हांव वायट कोन्न वचूं न्ही वय ऑप्शन दिवन वचका वय म्हणलें हांव प्रत्येक योगा पपेट केला करेक्ट वय वय योगा इज टोटली डिफरंट फ्रॉम ट्रेडिशन ते एक मेसेज ओनली फॉर द मेसेज Message. वय जनांक तांतू न्ही आत्ता वय योगांतू ಯೋಗ ಕಲೆ ನಂತು ಮಕ್ಕ ಯೋಗ ಪಪೆಟ್ ಕಲ್ಲಿಗತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಕ್ಕ ಏರ್ ಫೇರ್ ದಿವಂಗೇನು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಡೇ ಕಾಪೆಲೆ कशी एक अवकाश क्रिएट जाले पळय वय म्हण नंतर ओके एक जनरेशन अशी एक्सेप्ट करता करेक्ट एक व्यवस्था अशी घेता वय जाल्यार सायड बाय सायड लायफ लाँग हांव ताळगाणना ಇಲ್ಲ लायफ लाँग आमी केले एक ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा वय वय दॅट इज रूट आस रूट आसा हे ब्रांच ब्रांच हांव ह्या योग घेतलेले कडेन हें म्हणलें वय पळय हें ट्रेडिशन अशें आसा हांगा नॉलेज आसा सायड बाय सायड तुमकां जावं की नाका हांव इन बिटवीन तुमकां इरिटेट करता गेलो तांतू चांगलोक म्हणलें तांणी म्हणलें ओके हांव जपान आपयलें ताणें म्हाका कलेक आपयलें म्हळ्यार कल्चरल एक्सचेंज तुमी एक्सपर्ट जावन कल्चरल एक्सचेंज आसून तुमगेले कसं पुरो गायडलायन्स आसा मिगेल अंत कशें आसा म्हळ्यार एक एज अ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट तूं सिक्कील दाखोवका तूं सिक्का इट्स अ सिंपल डेफिनेशन हांव थंय म्हणलें पळय मिगेले पपेट्स आर जायला विगरस अँड कलरफूल भयंकर ते तितून उलयता ते मिगेल क्रिएट न्ही ते म्हागेल मलगडाले मिगेल ट्रेडिशन आतां मिगेल एक रावण पळयलो गती तो रावण म्हणटा कोण अदर सायड ऑफ दी ऑडियन्स ऑडियन्स कोण की युरोपाचो पाकिस्तानाचो तो दीस इज मंकी कॅरेक्टर दीस डेमन कॅरेक्टर दीस अ लेडी कॅरेक्टर अरे इतलें सुलभ भितर तुवें नाटकां जाल्लेरी पिस्तूल घेवका हो डेमन म्हणलें ताणें म्हाका हांगा ते कॅरेक्टर पळयले गतीर इमिडिएटली सान चिल्ड्रन म्हण जालें ओ जाल्यार मिगेल आर्टांत कसके आसा म्हणून येवन हांव थंय लंडना गेलो तेन्ना कोलॅबरेशन वर्क थंय शिकलें हांव आर्टिस्ट ड्रेस कोड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्वेचार न्ही ते ड्रेस कोड आसा हांव हांगा करचें गेलें रे हो एक आर्टिस्ट एक आर्टा गेल्यार हागेल कसला ड्रेस तेन्ना एक शिस्त आसा तुमगेले पर्सनल अप्रोच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट या पर्सनल डिसिप्लिन खंडित खंडित हे पुरा चेडवान शिका थंय हांव एक भरतनाट्य आर्टिस्ट आवट हांव कोलॅबरेशन कोणें रेकमेंड ना शांताराव म्हण लंडनान 2 म्हयने हांव उरला थंय पळयलें अरे ती एकलो आर्टिस्ट शिस्तार वचून प्रेजेंटेशन करता हांव कलें कोल न्ही हांव इमिडिएट चेंज जावन मेकअप ड्रेस एक शिस्त दाखोय रे आमकां सुद्दां एबिलिटी आसा हांव खंय थंय दुड्डाक न्ही कलें हांव भिवका पपेट्री अशें पुरो म्हूण थंय दाखयलें थंय जेवन चेडवान टच एंड एक्सपिरियन्स आसता थंय हांगा ना हें पुरो हांवें मागीर अशीं जे चल्ले री वी लॉस्ट एवरीथींग आनी कडेन देवान वरें सिल्वरलें म्हणून आमी त्या देवा वयर घालून घे न्हू आमी खूश पावताची वय बट आमगेले ड्युटी आमी सोडता आसाची वय ट्रेडिशन खंडित आमगेल ट्रेडिशन मुखार वता बस चेडवान तांणी पळयलें पळोवन आपूण येवन तांणी एन्जॉय केलें तें हांव हांगा एडॉप्ट केलें अशें कोलॅबरेशन वर्कारी हांव डेवलप जालो सोडलें विशय दितना कोणालें नांव चुकचें ना कोणालेय विशय चुकचें ना रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी हें वन मॅन शो न्ही एक बेंगळूरू काशीमठान तो फुल्ल जन स्वामी आसाची आपूण तांणी हांव हें पुरो म्हणलें नेगेटीव पॉजिटीव खंय दवरका म्हणून वतना खंय करका म्हणून वतना जाल्यार हांव नांता आसा म्हाका ह्या स्टेज वायट केलो ना म्हूण एंड जालें क्लॅप दिलें सामने ना शाल गेले प्रोग्राम कडेन हें बरो खरें म्हणलें कोणा लेगी एक व्यक्ती शाल घालून बसलेंची थंय पुरो आसाची ते हात धरून म्हाका आपूण
तू कलायकर डब्यार इतलें जेवण क्रॅप घालता समज पळयलें पळय मग हे दिवस म्हाका दयानंद पळय म्हणजे देव म्हणलो म्हणटा ते दिवस म्हणलो तो हात जावन म्हणलो आतां स्टार्ट केलें कोरणे व्हेरी नाईस न्ही जेवणाची तुमी दाखोवयत न्हू म्हणलं हांव म्हणलें ट्रेडिशनल हांव मंगळ कोण जालें अशें जाल्यार हांव ताका तशें केलां ओके हांव तूं मुखार स्टार्ट करीस कडे ताजे नंतर सोम्यार तकून म्हाका चक्क मेळ्ळें कडे थिएटर बांदलें अशी एक लॉ प्रयाणाचे वय आता आमगेले विक्षकांकय तुमगेले उतरांतू एकदम लायक मेसेज मेळना सर एक 2 वाक्यांत तुमगेले मेसेज दिवचे जातली तो हांव मेसेज दिवं तितलें आमकां कसा देवान दिला ते निश्टेर करता आमी आमकां कसल वर्क वॅल्यू म्हणटाची आमी म्हाका कसल पपेट्री म्हण तुमकां कशें लागता मेन न्ही म्हाका हांव मनाक हय ताजी वॅल्यू चड कोन्न गेल्ले री आतां तांगेले फिल्डाक आमी वॅल्यू चड केल्ले री सगळे समाजाला येता आनी छान जावकाची ते लेट जावचे तांगेले प्रयत्न वरजो आतां मिगेले ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಗ್ಗಿ ಜಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೇಟ್ ಜಾತ आनी ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಜಾತ बँकान तो आशिल्लेकिंत आय फील व्हेरी कम्फर्ट आतां जाल्यार सेफ झोनार ना हय. ते गोस्कर व्युवर्स म्हणचे खंयचे डेस्परेट जावं नाका लायफ म्हणचे कोणाले हाताना तुमगे हाता आसा निगेले हाता आसा आमगेले आता हय बट तुमी कोणालकी गोस्कर म्हणचे वचूं नाकाची कोणाकीची मेच्यूस वचूं नाकाची तुमगे मनाक आनी देवाक मेचसिया अल्टिमेट रिजल्ट खंडीत आसा ಖಂಡಿತ तेज्या खंयचे उद्योग सान न्ही व्हड न्ही आनी कसा रसा जावचे पुरो एक कागद थंय पडलेले कागद जाता कोयरू ताका एक श्रेय मेळ्ळें गाळी पाटी जाता तुमी अशें पळोवचे जाल्यार ताका देवाल दाय केद्दां मेळटा म्हळ्यार 3D आसला म्हाका ಡೆಡಿಕೇಶನ್ जावका ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಆಮ್ಗೆಲಿಗೆ ಆಮಿಗೆಲ್ इतले मंत्र चड जन म्हणटाची हाका सोडल्यार ಗೊಂಬೆ आटाचे उलयता गणपती पूजा करता गणपती मंत्र म्हणटा ಖುಷಿ ವೈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಮ್ ಖುಷಿ जाली तुमगेले प्रयाणाची कहाणी बदलची खरे हरिकथा आणि हरिकथा आणि इन्स्पिरेशन आसा देर आर लॉट ऑफ व्हॅल्यूज मस्त मौल्य आसा आमी ते आयकून आमगेले जिवनांत अळवडून घेवन वचूंका भारी एक तुमगेले परंपरा आणि नवनिर्माण ಒಟ್ಟು कोरून ते एक हळ्ळेंत आशिल्ले उप्पिन कुद्रुमळ गांव नाव सगळे तुम्ही विश्वव्यापी केलं करूंक साध्य जालेले सर एक आसलें म्हळ्यार तुमगेले डेडिकेशन तू एक मुणका जाला लास्ट जावन इतलो पुरा हांव विश्व गोला म्हणचे की एस पपेटियर म्हाका एक प्राउड आसा फील आसा एक हेम अभिमान अभिमान आसा जाल्यार विश्व कोंकणी थंयक हांव आयलो म्हाका आपयलें हांव म्हणून तुमगेले दुसरो कोणके व्हड आर्टिस्ट म्हणल्यार हें करा ना म्हण तुमी एक आमगेले मालगाड्यांक रेस्पेक्ट दिलें आमगेले आर्टा रेस्पेक्ट दिलें हांव शेणे मामाले उलयलो कोण बस्ती शेणे मामा मात्र न्ही हय तांकां मेळ्ळे नंतर म्हाका नवीन एक विजनाक वाट दिसलें ಖಂಡಿತ आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू विश्व कोंकणी ऑल मेंबर्स देव सगळ्यांक बर करो आणि आमगेले विश्व कोंकणी खंडित तुमकां कसले तांगेले मनाक कशी जाता की तशी तांणी आकार दिवची ऑलवेज अनसर्टन हय पुरा कल्चरल हांकां पूर्ण चांग जावं म्हूण हांव मागता येस बॉम्बे आट आमगेले नमस्कार येस धन्यवाद वीक्षकांक धन्यवाद आमगेली उतर तुम्ही आयकलींची तशीची तांतू लायक व्हॅल्यूज आमी घेवया म्हणटाची हांगा आमी मुक्ताय करताची आमगेले व्हिडिओज लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा देव सगळ्यांक बर करो